आपल्याक खंय टिकेट दिवपाक जाय आनी आपणें खंय लढप हें आपल्याक जुजे फिलिपान सांगपाची गरज ना. आपल्याक कांयच सध्या म्हणपाचें ना. भारतीय ध्वजा संदर्भात राजकारण करप हें चुकीचें म्हण आपल्याक इतलेंच म्हणपाचें आशिल्लें अशें भाजपाचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी म्हळां. अर्डेक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. जुजे फिलीप डिसोजा तांचेय तुमचे परत कावंटर तुमच्या हे केलो आनी तुमकां सांगलें एक खंयचे तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडून येवचें. भारतीय जनता पार्टी जावं प्रदेश अध्यक्ष आसा, म्हाका खंय तिकीट दिवं जाय जाल्यार तेणें म्हाका सांगपाची गरज ना. म्हाका हांवें स्वता डिक्लेअर केल्लें आसा, कारण म्हाका ह्या गोंया भितर परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हाडपाचें आसा आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची एक वेगळी सिस्टम आसता. त्यामुळे तेणेन कोणाक तिकीट वगैरे किंवा हांवें लढप काय हें तेणें ठरोवपाची गरज ना. त्यामुळे ताका कितें उत्तर दिवं जाय ते येणारे सगळे वेगवेगळे कार्यकर्ते आमचे दितले. म्हजो मुद्दो तो एकच आसलो की एखाद्याक जर ह्या देशांत रावपी जेणे आमदार आनी मंत्री म्हणून जर एखाद्यान जर काम केल्लें आसा जाल्यार त्या मंत्र्याक जर हांगल्ल्या भारत देशाचो आमचो फ्लॅग जो आसा त्या फ्लॅगाची जर किंमत नासत जाल्यार ताका कितें उलोवपाचें. म्हजो मुद्दो तोच आसलो की एखाद्याक राजकारण करपाक कांय हरकत ना, पूर्ण राजकारण करचें, पण तें करता आसतना एखाद्या आमचो भारत देशाचो जो ध्वज आसा त्या ध्वजाच्या संदर्भात जर एखादें राजकारण स्वताच्या स्वार्थाक करप जाल्यार तें चुकीचें आसा. इतलेंच म्हाका म्हणपाचें आशिल्लें. त्यामुळे तो कितें उलयता ताचेर हांव उलोवन म्हाका कांय अर्थ ना. आनी म्हाका इलेक्शन रावूं जाय भारतीय जनता पार्टी भितर. इलेक्शन हांवें कॉन्टेस्ट करप खंय ना करप हो म्हजो वैयक्तीक हें आसा आनी हांवें ठरयल्लें आसा की ही निवडणूक हांव आमचे सगळे आमदार म्हणून तर हांव आज वास्कोन आयला आनी आज मुरगांवान आयला. त्यामुळे हांव गोंयभर जो फिरता पळय तो आमचे आमदार परतून, कारण हांव जो फिरता तो पार्टी आमची ऑर्गनायज आसा. आमचे सगळे ऑर्गनायजेशनचे जे जितले हे आसा ते पूर्ण जाल्ले आसा. त्यामुळे आमी वचून एक्झॅक्ट कितें परिस्थिती आसा थंय येतकच त्या शिवाय कळना. हांगा येतकच पर्सनली आयल्यामुळे म्हाका हांगा लक्षांत येता की आमचें संघटन जें आसा तें बरोबर आसा, आमदाराचें काम करपाची पद्दत बरोबर आसा, सगळे पार्टीचे लोक आनी हांगल्ले ह्या मतदारसंघात रावपी मतदार, खास करून आमकां ते मतदार चड इम्पॉर्टंट. वैयक्तीक एकट्याचें आमकां कांय पडलें ना. त्यामुळे तेणेन हाच्या फुडें अशा तरेची चूक करची न्ही. जेणे परत चूक केली जाल्यार परत तेच्या पेक्षा जास्त कितें उलोवं जाय तें उलयता. कारण हांव पर्सनल तो ताका कशें आसा गव्हर्मेंट फॉर्मान मंत्रीपदूय घेतिल्लें न्ही. तो खंयच्यान फॉर्म करता गव्हर्मेंट? ताका सांग फुकट सपोर्ट केल्लो काय कितें मंत्रीपद घेवन आसलें.